नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। वखदाच्या स्टॉकार स्टॉक भायल्या भायर काबार करपाचो उद्देश आता भलायकी खात्याच्या पणजे कॉम्प्लेक्सातूच सगळे प्रुडंटाच्या कॅमेरार खात्याच्या कर्मांचो आनीक एक ढड्डटीत पुरावो। शिक्षण माध्यमाचेर मंच आनी फोर्सान तोकाच्यो भूमिका घेतल्यार भोगचे पडटले भुरग्यांक। स्कुलां पालक भुरग्यांक घेवन विशय ताणचो न्ही, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। म्हादयचो वाद त्रिबुलना भायर चर्चेन सोडोवपाचो कर्नाटकाचो प्रस्ताव मुख्यमंत्री पार्सेकारान मारलो भायर। केस नेटान चल्ल्या, निकालाक वेळ लागचो ना, भायले भायर नाकाच। आणि केरी हल्मर पठारार परत पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग सुरू। रशियन्स दितात पॅराग्लायडिंगाचे बेकायदेशीर ट्रेनिंग, कोणाचीच मान्यताय ना, पुलिसांच्या कानार केस। खबरो विस्तारान। वखदांचे स्टॉकार स्टॉक भायल्या भायर काबार करपाचो उद्देश आता खात्यान पणजेच्या खात्याच्या कॉम्प्लेक्सातूच सुरू केला। कदम पठाराचेर वखदां जळपाचे कर्म प्रुडंटान एक्सपोज केल्या उपरांत खात्यान वेगळी तकली काढल्या। बायोमेडिकल कोयराच्या विल्याचे नेम गुड्ड्याक मारून सध्या काशींच्यो काशी वखदां फोडून खात्याच्या गटारांतल्यान भायर सोडटात। वखदाची एक्सपायरी जाल्लीच ना, सगळे प्रुडंटाक कॅमेरार मेळ्ळा। पळयात खात्याच्या ढट्टटीत फटीचो पुरावो। हें सगळें अशे तरेन चल्लां। कदंबा पठाराचेर वखदां जळिल्लीं म्हूण प्रुडंटान 13 जानेराक एक्सपोज केल्लें। 19 जानेराक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सुवातीचें इन्स्पेक्शन केलें, थंय जाळिल्लीं वखदां मेळिल्लीं। 20 जानेराक भलायकी मंत्र्यान वखदां भलायकी खात्याची न्हीच म्हूण दावो केल्लो। 21 जानेराक भलायकी संचालकानूय रिपोर्टांतल्यो गजाली न्हयकारिल्ल्यो। आता 21 जानेरा उपरांत कितें जालें तें पळयात। भलायकी खात्याचो पड्ड्या फाटलो वेव्हार वा गैरवेव्हार तुमकां फक्त प्रुडंटाचेर पळोवंक मेळटा। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण प्रोफेशनल दोतोर आशिल्ले उंचेले अधिकारी खात्याच्या स्टाफाक वखदां भलायकी खात्याच्या बिल्डिंगेतूच ना करपाक फोर्स करतात। खात्याच्या कांपाला वेल्या बिल्डिंगेत कशे तरेन वखदां ना करतात ताची एक्सक्लुझिव्ह फुटेज प्रुडंटाक मेळ्ळ्या। गुळयो आनी इंजेक्शनां एका बादलेन वतयतात आनी ती टॉयलेटीत वचून फ्लश करतात। ते उपरांत स्क्रॅपवाल्याक आपोवन गुळयांच्यो पोक्यो स्टिप्स दितात। प्रुडंटान एकल्या स्क्रॅपवाल्याचो बेती मेरेन पाठलाग केलो। तो म्हणटा भलायकी खात्यान दिल्ल्या स्क्रॅपांत वखदांचो कोयर आसा म्हूण ताका खबर ना। ते उपरांत प्रुडंटाक म्हापशेच्या स्क्रॅप यार्डांतूय जळिल्लीं वखदां मेळ्ळीं। हें स्क्रॅप यार्ड भलायकी मंत्र्याच्या मतदारसंघातलें। प्रुडंटाचे टीमीक पळोवन स्क्रॅप यार्डवालो काचाबूल जालो। म्हणटा स्क्रॅप यार्डांत वखदां जळिल्ल्यात ती खंय ताका खबरच ना। मुझे सर कुछ नहीं मालूम है कौन डाला कौन नहीं, रात को ही डाल को चले गए। बाकी मैं सुबह उठा तो देखा, बाद में मैं बोला यहाँ से हटाओ, ये तो दवा है, मुझे मेरे काम का चीज़ नहीं, मैं पैसा भी नहीं दिया, मैं लिया भी नहीं। उपरांत 27 जानेर प्रुडंटाची टीम पणजे भलायकी खात्याच्या ऑफिसांत पावली आनी शॉकात करपाची गजाल प्रुडंटाक कॅमेरात मेळ्ळी। भलायकी खात्याचो स्टाफ वखदां ना करतालो। पळयात, हो भलायकी खात्याचो स्टोर रूम। गुळयांच्यो स्ट्रिप्स पळयात आनी ह्यो बादलेंतल्यो गुळयो। आता पॅकेटार बरयल्ल्या एक्सपायरी तारखेचेर नजर मारात। तारीख आसा ऑक्टोबर 2016। एक्सपायरी जाल्लीच ना आनी वखदां ना करपाचें काम झुजा पावण्यार चल्लां। बॅच नंबराचेरूय नजर मारात। स्पश्ट बरयलां, सरकारी हॉस्पिटलां खातीर वखदां आनी नॉट फॉर सेल। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण वखदां खंय सब स्टँडर्ड। एफडीएन खंय सुमार लाखभर गुळयो सब स्टँडर्ड म्हूण सांगल्यात। ही वखदां भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यान आपल्या स्टाफाक खात्याच्या भितरच कोणाक कळयनासतना ना करपाक लायल्यात। नेमा प्रमाण असली बायोमेडिकल वेस्ट इन्सिनरेटरांत घालून ना करपाची आसता। भलायकी खात्याचो हो काळो वेव्हार भलायकी खात्याच्या वरिश्ठांच्या आशिर्वादान सगळें चल्लां। इतलें सगळें पळयतकीच भलायकी खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांचेर कारवायेक आनीक पुरावे जाय काय अजुनूय तो मी नवेच। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। केरी हर्मल स्वीटलेक वाठारांत पॅराग्लायडिंगाचे बेकायदेशीर ट्रेनिंग परत सुरू जाला। पुलिसांक मात आदले भशेन आतांय कांयच दिसना। हर्मला रशियन मोठ्या प्रमाणात पॅराग्लायडिंगाचे ट्रेनिंग दितात। उत्तर गोंय एसपीच्या आदेशाप्रमाण फक्त एकल्याक पॅराग्लायडिंग करपाक मेळटा।
ट्रेनिंग दिवंक कायद्यान बंदी विचारल्यार पुलीस कानार केस काडटात तांकां खंय ट्रेनिंग दिता तें खबर ना. ह्या पळयात हरमल स्वीट लेक दर्यादेग वाठारांत सर्रास पॅराग्लायडिंग कशें चलता तें. हांगा स्पश्ट दिसता ते प्रमाण बरोबर 2 जाण पॅराग्लायडिंग करतात, एक ट्रेनी आनी दुसरो ट्रेनर. गोंयांत इंडियन मुजाहिद्दीनाचो बंगळूर सावन आयिल्लो आकांतवादी सय्यद इस्माईल आफाक असोच हरमल पठाराचेर 5 दीस रावन पॅराग्लायडिंगाचें ट्रेनिंग घेवन गेलो. प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत पुलीस आनी जिल्लो प्रशासन जागे जालें. पॅराग्लायडिंग आनी ट्रेनरांक कांय नेम आनी परवानग्यो सक्तीच्यो केल्यात. सध्या उत्तर गोंय एसपीच्या आदेशा प्रमाण एकल्याकूच पॅराग्लायडिंग करपाक मेळटा. आतां सांगी नासतना पॅराग्लायडिंगाचें ट्रेनिंगूय सुरू जालां. सद्याक हरमल 5 रशियन स्वीट लेक वाठारांत बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगाचें ट्रेनिंग दितात आनी हें खंय पेडणेच्या पुलिसांक दिसना. सोलो आनी सिंगल पॅराग्लायडिंग करपाक ऑब्जेक्शन ना अशें सांगल्या कारणान सद्या सोलो सिंगल पॅराग्लायडिंग कॅरी करता. कोणी तरी फॉरनर हेणे डबल सोलो केला ती तेणे आमकां म्हायती आयज दिल्या. म्हायती दिना फुडें हांवें म्हाका स्टाफ थंय डेप्यूट केला. जर थंय सोलो कोण डबल कोण मेळटा आनी जर कोण ट्रेनिंग दिता ताका इमिजिएट ताब्यात घेवचो आनी हाडचो म्हणून आनी म्हाजो स्टाफ धाडलो आसा. आकांतवाद्यांचो हवाई हल्ल्याचो प्लान गुप्तचर एजन्सींनी उक्ताडार हाडला. दर्यादेग वाठारांनी सेक्युरिटी जाग्यार घालूंक सरकार एक कोस्टल पुलीस स्टेशनां उगडटा. निकतेंच केरी उगडला. इतलें सगळें चलना आसतना नेम आनी अटी खुटयाळ्याक लावन पॅराग्लायडर हरमला ट्रेनिंगूय दिवंक लागले. मात मिडियान दाखयल्यारूच पुलिसांचे दोळे उगडटात. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. शिक्षण माध्यमाचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आनी फोर्सान खर भुमिका घेतल्यार भुरग्यांचेर परिणाम जातलो. दोनूय गटांनी तोकाची भुमिका घेवची न्ही म्हणून मुख्यमंत्र्यान विनवणी केल्या. वेंचणुकेचें वर्स आशिल्ल्यान कांय राजकारणी ह्या गटाक पिनी मारपाचें काम करतात. विद्यार्थी शाळा आनी शिक्षणीक संस्थांक वापरून मंच आनी फोर्सान विशय ताणचो न्ही म्हणून दोनूय गटाक मुख्यमंत्र्यान थंड शिटकावणी दिल्या. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान माध्यम प्रस्नाचेर गांवांनी विशय तारोवंक सुरू केला. सगळे आमदार आनी मंत्र्यांनी तांची भुमिका स्पश्ट करची म्हणून मंच सध्या तांकां मेळटा. ते पळोवन आतां फोर्साकूय नेट आयला. आतां फोर्सूय खंय गांवांनी वतलो आमदार मंत्र्यांक मेळटलो. विशय तापता ते पळोवन मुख्यमंत्री पार्सेकारान दोनूय गटांक शिटकावणी दिल्या. विद्यार्थी शाळा आनी शिक्षणीक संस्थांचो हे गजालीक खंय वावर जावंक जायना. पराकोटीच्यो टोकाच्यो भुमिका घेणारे जे ह्यो विचारसरणी आसात ताणे विचार करूंक जाय. काही शक्ती पराकोटी टोकाक वचपाचो जो प्रयत्न करतात जेंचे म्हाका दिसना शिक्षणाचे कितें देणे घेणे आसा तशें. हांव दोनूय बाजूच्या ह्या मंडळीक सांगता की अशी पराकोटीची भुमिका घेवं नाका. प्रचंड खास करून विद्यार्थ्यांक वेठीक धरपाचे, शाळांक वेठीक धरपाचे, शैक्षणीक संस्था वेठीक धरपाचे दुष्कृत्य आनी पातक कोणें करूंक जाय. इतलें वॉर्निंग दिता तांकां. हय निश्चित हांवें बऱ्या पद्दतीनूच सांगत आसा पूण टोकाक वचचें न्हय इतलें हांव सांगता. दोनूय गटांनी तोकाची भुमिका घेतल्यार निमणें लुकसाण खंय विद्यार्थ्यांचें जातलें. वेंचणूक वर्स आशिल्ल्यान खंय कांय जाण दोनूय गटांक पिनी मारतात. आमी खंयचे आमरण उपोशण करतले नाजाल्यार रस्ते आडयतले किंवा आनी कितें तरी करतले. कृपा करून इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ यंग जनरेशन तुमी दाखयतात की ह्या भुरग्याच्या हिता खातीर आमी करतात. तेतून हित ना तुमी पाड घालतले इतलें हांव तांकां आवाहन करता. इतली काळजी घेवची. हांव खंयच्याच बाजूक हांव सांगना. हांव दोनूय बाजूच्या लोकांक सांगता. एक कशें आसा हे इलेक्शनाचे वर्स असल्यामुळे कोण पिनयणारे लोक भायर आसात जांकां ह्या सरकाराचेर कांयच विरोध करपाक मेळना, खंयचेच मुद्दे मेळनात. ते असले बारीक गोश्टी कोणें घेवन उबे रावणारे आसात ताका बेठोच सपोर्ट दितात. काही शक्ती भितर सामील जाल्यात. कृपा करून त्या शक्तींनी गोंयचे हित विचार करचे, राजकारण करचें न्हय. मंच आनी फोर्स आपापले परीन सरकाराचेर दबाव हाडूंक सोदता. तातूंत संघान नेट लायिल्ल्यान मंचाचें वजन वाडलां. एके वाटेन संघाचे बीजेपींतले वावुरपी, दुसरी वाटेन चर्चीन नेट लायिल्ल्यान सरकार पक्षाक खरस मारपाक लागल्या. येता ते वेंचणुकेत दोनूय पक्ष बीजेपीक जाय, मात दोगांकूय बरोबर थंड करपाचो उपाय सध्या तरी सरकारा कडेन ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक विराम.